कला अकादमीच्या लायट साऊंड आणि वास्तू रचने संदर्भात टास्क फोर्सान तिसरी बसका घेतली। हे विषयी तज्ञ समितीन तयार केल्लो अहवाल सरकाराक दिल्ल्याचो टास्क फोर्साचो मुखेली विजय केंकरेन सांगले। बसके उपरांत केंकरे उलयले। महत्वाची गजाल म्हळ्यार ओपन एअर ऑडिटोरियमाचे कोणाकूच पडून गेल्ले ना, हे सगळे विषय एकदा मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालपाक जाय अशेंय तांणी सांगले। कितें जालें, आमी एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंट केली। ती एक्सपर्ट कमिटी येवन तांणी इन्स्पेक्ट केले उपरांत तांणी रिपोर्ट दिला। रिपोर्ट म्हळ्यार दॅट इज दी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट। कितें करपा जाय आज आमी हें केलें की ताजे डिटेल ताजी कॉस्टिंग कितें जातलें तातूंत प्रॉब्लेम आसत इन दॅट कन्स्ट्रक्शन साऊंड लायट तातूंत प्रॉब्लेम आसत ते रेक्टिफाय करूंक जाय आनी ते रेक्टिफाय करपा आमी जे एक्सपर्टची कमिटी आमी हे केला ताका आमी अपॉइंट करतले आनी अपॉइंट केल्या उपरांत ते कशें जाता ते आमकां पळोवपाक जाय। फॉर दॅट वी नीड टू हॅव अ पर्सनल मीटिंग विथ दी CM. वी विल टॉक टू हिम डायरेक्टली की आमची अशी कमिटी आसा, त्या कमिटीत अशें काम करपा जाय आनी 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 एक मॅन्डेटरी इशू आसा हातूंत, तो असो की ओपन एअराचें कितें जाता ताजे बद्दल कोणी कांय म्हणना। आय थिंक ओपन एअर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कला अकादमी, ताजे कितें जाता ते पळोवपा जाय। तर आज आमी हे डिसायड केलें दॅट वी हॅव सबमिटेड the report, the basic preliminary report on lighting, sound and the entire construction. Then we will have our people, the expert, will talk to the consultants who did that work आणि ज्या कोणी काम केला ताजे कडेन आमी उलयतले आनी मागीर थंयच्यान कितें जाता ते करपाचें आनी ते करूंकच जाय। आनी ताका लागून म्हजी एक जनरल रिक्वेस्ट आसली अशी की हाका लागून हांगाचे जे लोकल थिएटर ग्रुप्स आसत ना ते वचून कला अकादमीत परफॉर्म करतात, तांणी हांकां आमची जी टास्क फोर्स कमिटी आसा न्ही ताका मातसो सपोर्ट करूंक जाय अशी म्हाजी तांकां रिक्वेस्ट आसा। की ताका लागून कितें जाता, एक टास्क फोर्स कमिटी आसा करेक्ट, ती टास्क फोर्स कमिटी कितें तरी काम करता आनी केल्या उपरांत तुमी जावन खंय नाटक केलें जाल्यार ताजो इफेक्ट जायना तितलो जावपा जाय। कळ्ळें हांव कितें म्हणटा तें? तो ताका लागून मातसो सपोर्ट तांचो आसलो जाल्यार वी कॅन डू इट बेटर, ते मातशें बेगीन जातलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।